Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या या वर्सा ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन सेन्सस 28 मार्च 2022 चालू जाता. सो ह्या सेन्ससाक आमी म्हादय रेंजीन 3 राउंड आसा. एक चरवणे राउंड, एक कुदा राउंड, एक करंजोल राउंड. सो हातून आमी ट्रान्झॅक्ट लायनी मारलेले आहा. सो करंजोल राउंडान 6 बीट येता. 6 बिटांतले 4 बीट आहा ते करंजोळ गांवान आसा. सो त्या गांवान जेन्ना आमचो फॉरेस्ट स्टाफ एक्सरसाइज करपाक, सेन्सस एक्सरसाइज करपाक गेल्लो, त्या वेळार गांवचे लोक एकठांय जावन तांकां सांगलें की जो पर्यंत तुमचे वरिष्ठ अधिकारी येयना तो पर्यंत आमी तुमकां काम करपाक दिवचें ना. आनी ते सेन्सर चालू आहा म्हणून काल ते गार्ड येयले, तांकां आमच्या लोकांनी आमच्या सांगलें की आमचो प्रश्न जमनीचो प्रश्न सॉल्व जाल्या शिवाय आमच्या गांवांत तुमी येवं नाका. त्या प्रमाणे आयज 27 मार्च हांव सकाळीं म्हाज्या ऑफिसान सगळे करंजोळ गांवचे लोक आहात तांकां हांगा आपयल्ले आनी तेंच्या कडेन विचारणा केली की तुमचो विशय कितें आहा. आमच्यो मागण्यो ह्यो अश्यो आहा की जमीन ही सत्तरीत पळय आमची वायट लॅपान जमीन येता जावं कर्नल एरियेन ही जमीन येता जी आमची सीमा बी आयकलेली आहा पळय, आमचो गांव आहा पुर्वजा पासून जोडलेलो आहा. ही जमीन आमची फॉरेस्टाची खंयच्याच सरकाराची न्हू, खंयच्याच सरकाराक ती आमी विकूंक ना. हो मागणी आहा की आमकां आमची जमीन पळय, आमची एरिया जमीन आहा पळय न्हू, ती आमकां आमची प्रत्येक आमच्या गांवाक की आमच्या घराक एकल्याक की आमची ती जमीन आहा ती आमकां मालकी दिवपाचो प्रश्न आमचो आहा. आनी त्याच प्रमाणे जे फाटल्यो ज्यो क्रिमिनल केसी आमचेर कोर्टान चलता त्या कोर्टाच्या केसीचेर तुमचे वरिश्ठ अधिकारी येवन तेजेर विचार करून ते फाटी घेवचे अशी तेंची मागणी आहा. आनी ती मालकी मेळ्ळ्या शिवाय आमी आंदोलन कशेंच वगी रावचें ना आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जावं एनी गव्हर्मेंटाक आमी भितर घेवचें ना. तो जो DCF आहा तांकां हांव हांगा आपयता आनी तुमचे कितें विशय आहा जे तुमचे क्रिमिनल केसी बी आहा ते तुमी तेंच्या कडेन मांडात आनी हांव म्हाज्या रिपोर्टानूय बरोवन तांकां रिपोर्ट दिता.